म्हापशा शुक्रारच्या बाजारात वातावरण तापलें। म्हापसा मर्चंट असोसिएशनान कांय भायले बाजारकार येवन बाजारात घुसखोरी करतात म्हूण तांचे आड मोहीम चालू केल्या। सकाळी 2-1 वरां बाजार बंद दवरलो। तांणी स्वता वचून बाजारकारांची चौकशी केली। बाजारात शिस्त जाय, म्युनिसिपालिटी कांयच करिना म्हूण ही ॲक्शन सुरू जाल्या। सब लोग पेट के लिए धंधा करता है। आणि आम्ही किती करता? नाही तू किती आणला आता मला? तू किती आणला? 200 हा शॉप ते उलवणे आम्ही घेऊ जा गोयकारांनी घेऊ पाहिजे। तुम्ही उले लावा ऐकला आहे तू उले कचरो करून उडयला व्यापारी शॉप आहे आणि त्यांचा कचरो करून उडयला आणि बाकीचे व्हेंडर आणि त्यांना त्यांच्यानी प्रोत्साहन देऊन त्यांचा धंदो वाडयला आणि आमकां व्यापाऱ्यांक ठप्प बसयला। ताका ह्या कारणाक लागून आमकां ही एक्शन घेवची पडटा आणि आमी जर ही एक्शन घेयना जाल्यार आमचे सगळो संसार पिड्यार जावतलो हे शॉपकारांचो। आमकां ज्या प्रमाणे खबर आसा ज्या प्रमाणे आमकां पडटा की 3 वर्सां कांयच एक्टिविटी जायना म्युनिसिपालिटीच्या लेवलचेर। हेचो अर्थ हे वेंडर फाल्यां बसतले, फाल्यां कित्याक आतां अर्धा वरा नंतर बसतले। त्यामुळे आमी ओगी हातार हात धरून बसून एक नाटक करून जावचें ना। आमकां पयली गजाल आयतारच्या दिसा परत मेळपाक जाय। आयतार जे संडे मार्केट जाता आमच्या प्रत्येकाच्या दुकानाच्या भायर माल लायतात ते बंद करपाक जाय। आणि त्याच बरोबर अशें जर कन्सिक्युटिव्हली जर आमी केले प्रत्येक फ्रायडे एक अर्द वर जर सगळे जाण वचत जाल्यार खूबशी गजाल सॉल्व जातली। 2-3 वेळार टाउन वेंडिंग कमिटी केल्या म्हणून आमकां बेश्टेच सूचना गेली। खरें पळोवपाक गेल्यार टाउन वेंडिंग कमिटी करपाचो प्रोसेस आसा तो एडवर्टायज घालूंक जाय। मांडवीच्या दोनूय पुलाचे 26 ते 30 ऑक्टोबर इन्स्पेक्शन दवरला। हे 4 दीस एका पुलाची एक लेन येरादारीक बंद करतले। 4 दिसां भितर दोनूय पुलाचे इन्स्पेक्शन जातले। ह्या 4 दिसांत एकूय हेवी गाडी पुलावेल्यान सोडचे ना। ट्रॅफिक डिवायएसपी धर्मेश आंगलेन प्लान सांगलो। कुजिरात स्कुलांच्या भुरग्यांच्यो परीक्षा आशिल्ल्यान इन्स्पेक्शन 31 तारखे उपरांत करात म्हूण स्कुलां मागतात। ह्या दोनूय मांडवी पुलांचे PWDन इन्स्पेक्शन दवरला। ही पळयात असली ही मशिनरी वापरून ह्या पुलांचे अशे पद्दतीन इन्स्पेक्शन जातले। त्या खातीर इन्स्पेक्शन चालू आसतना एका पुलाची एक लेन येरादारीक बंद आसतली। आमी आतां मांडवीच्या नवे ब्रिजार आसा आणि 27 आणि 28 आणि 29 आणि 30 असे 4 दीस ह्या नव्या ब्रिजाचे आणि मांडवीच्या पोन्न्या ब्रिजाचे इन्स्पेक्शन जातले आणि इन्स्पेक्शन नव्या पद्दतीन जातले। पयलीं इन्स्पेक्शन सकाळचे 2 वरां खातीर जातालें। हें इन्स्पेक्शन 2-2 दीस आसा, प्रत्येक ब्रिजाचे 2 दीस, कारण ती व्हेहिकल माउंट क्रेन अशी आसतली जी प्रत्येक हेवटेन इन्स्पेक्शन करता आसतना ह्या लेनीन रावतली आनी ती व्हेहिकल माउंट क्रेन लोकांक घेवन सगळे वयल्यान तें इन्स्पेक्शन जातलें। त्या खातीर ह्या ब्रिजा खातीर 2 दीस आणि पोन्न्या ब्रिजा खातीर 2 दीस अशें रिस्ट्रिक्टेड ट्राफीक दवरला। म्हणजे 27 आणि 28 तारखे सकाळचे 6 ते सांजचे 6 आणि मागीर रातचे 11 ते सकाळचे 6 अशें न्यू ब्रिजा वयले ट्राफीक मातशें कंट्रोलान आसतलें। म्हणजे कितें ह्या लेनीन जेन्ना ती गाडी आसतली ह्या वटेच्या लेनीन तेन्ना त्या लेनीन गाडयो यो वच करपाक जाता त्यो पण रिस्ट्रिक्टेड आसतल्यो, पुलीस हांगा आसतले। तशेंच मागीर 29 आणि 30 ह्या 2 दीस तो जो पोन्नो ब्रिज आसा मांडवीचो त्या ब्रिजाचेर सेम प्रकारे आसतले। म्हणजे ह्या लेनीन जेन्ना काम करतले तेन्ना ती लेन चालू आसतली, ती लेनीन काम करतले तेन्ना ही लेन काम करतले। इन्स्पेक्शन चालू आसतना तांकां टायमींग सेम दवरलेलो आसा, सकाळची 6 ते सांजचे 6 आणि मागीर रातचे 11 ते सकाळचे 6 मेरेन अशें 4 दीस हें इन्स्पेक्शन चलतलें। ह्या 4 दिसांनी हेवी व्हेहिकल्स ह्या मार्गान पुराय बंद आसतली। लोकांनी इन्स्पेक्शन चालू आशिल्ल्यान शक्य तितलो पूल वापरचो न्ही म्हूण पुलीस सांगतात। जेन्ना ती व्हेहिकल इन्स्पेक्शनाक वतली तेन्ना आमी एक रस्तो तो टेम्पररी बंद करतले। टेम्पररी बंद करता दुसऱ्या वटेंतली ट्राफीक चालूच आसतली आणि दुसऱ्या पुलाचेर ट्राफीक यो वच चालू आसतली। म्हणटकच आमी हे पुलाचेर बसून स्टॉप गो अरेंजमेंट करतले। म्हणजे जर तर ट्राफीक आयलीच जाल्यार ही बंद करून ती ट्राफीक अलाव करपाची असो
ते दिसाचो अरेंजमेंट आसतलो. सो म्हजें अपील लोकां कडेन की 27-28 हे 2 दीस आसा पळय, न्यू मांडवी ब्रिज आसा तो अवॉयड करून ओल्ड मांडवी ब्रिजा वयल्यान वचा आनी 29-30 आसा पळय तो ओल्ड मांडवी ब्रिज अवॉयड करून नव्या ब्रिजा वयल्यान वचा फॉर युअर डेली कम्युटिंग. ओके, आनी हेवी व्हेकल्स आमी ते 4 दीस आमी हेवी व्हेकल्स ते वटेन कशेंच सोडचे ना. बांबोळे कुजिरा स्कुलांतल्या भुरग्यांच्यो परीक्षा चलतात. भुरग्यांक वेळार स्कुलांत पावंक त्रास जातलो. पुलांचें इन्स्पेक्शन 31 तारखे उपरांत करात म्हूण हेडगेवाराचो मॅनेजमेंट मागता. हातून भितर भुरग्यांचें खूब नुकसान जातलें की जर तुमी फुडल्या आयतारा तुमी करा, ह्या शेनवारच्या ऐवजी म्हणजे 31 तारखेक सादारण सगळ्या स्कुलांच्यो परीक्षा सोंपता. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकारा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. भारतीय आय लीग इतिहासांत कांय म्हत्वाचे खीण म्हळ्यार साळगांवकर फुटबॉल क्लबान रेलिगेट जाले उपरांत परत आय लीगांत येवन तेच सिजनाचें वस्तादपण जोडपा मेरेन केल्लो दोळे दिपकावपी प्रवास. एझॉल एफसीनूय हें दिव्य करून दाखयलां. आतां चर्चिल ब्रदर्सान हो प्रताप करपाचो हावेस बाळगिला. फुटबॉलांत कांयच अशक्य ना हें आमी साळगांवकरान 2010-11ची आय लीग सर्त जिखतकेच पळयलें. ते ताजे पयलींचे सिजनान रेलिगेट जाल्ले. पुराय जिद्दीन परत येवन वस्तादपणूय जोडलें. आतां रोमेनियन कोच पेत्र गिग्यून आपले मार्गदर्शनान चर्चिल ब्रदर्साक वस्तादपणा मेरेन व्हरपाची मोख दवरल्या. And it's very difficult to pass from one team what's happened last season, and now we think for obtain first place, because in football you say this year you finish 9, next year you finish 6, after 4, and you fight after 3-4 years you fight for, and now it's we try to do because Mr. President changed many players. The foreigners players are very good foreigner players, and now we try to change for the rules of the football, because the rules step by step. No, we try now to attack the first place, and I hope to because the players work very good. Do you know we were in camp 10 days. After every day, sometimes 2 days, 2 practicing days, sometimes 3 practicing days. They worked very good and too much, and I hope to now we'll see the results in the field. चर्चिल पोरू रेलिगेशन झोनान आशिल्ले, पूण तांकां AIFFन लिगांत खेळूंक दिलां. अशेंच एझॉल FC बरोबर 2016-17च्या सिजनान जाल्लें. उपरांत ते वस्ताद जाले. चर्चिलान टीम हे फावटी बरे तरेन तयार केल्या अशें ताजे फ्रेंडली प्रदर्शना नंतर दिसून आयलां. आतां आयतारा डिफेंडिंग चॅम्पियन मिनर्वा वांगडा आय लीगांत आपले पयले मॅचींत वार्काचो हो क्लब कसो खेळटा हाजेर सगळ्यांची नजर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.